विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन बिरेस्तारा सावन सुरू जाता. कामकाज 20 दीस चलतलें. आतां मेरेन 2,000 प्रस्न आनी सरकाराची 8 विधेयकां आयल्यांत. म्हालेखापालाचो अहवालय अधिवेशनांत येतलो. सरकाराचे कामगिरी परस विरोधक म्हूण काँग्रेसीचे भुमिकेचेर गोंयकारांचें लक्ष आसा. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान PWDचे कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां आनी मायनिंग डंपावेल्यान सरकाराचेर टिका केल्या जाल्यार विजय म्हणटा गोंयांत काँग्रेस भाजपाची युती जाल्या. Session will start at exactly 11:30 and the business will be question hour, star and star. And then after question hour, obituary reference will be there. Sanjay Shri, late Shri Sanjay Banekar, Shri Punaji Asrekar and Dr. Shripad Kukalkar. And the most important will be motion of thanks on governor's address. That will be discussed for 2 days. Thereafter general discussion will be starting. So that will be 3 days. And thereafter from 19, demands for grants will be taken up. It will go for 15 days. So total days will be 20 sitting days. And on 19th of this month, there will be election, presidential election. So the election will be from 10 to 5. So members, as they get time, they will come to vote. There are as confirmed, there will be 8 bills as per the government business. And some more bills also will be coming up. There are 4 private members' days. So 4 private members mean at least 20 resolutions will be there. So far we have received 10 resolutions we have admitted and they will be there. As far as private member bills, we have received 2 notices of Sardesai, Vijay Sardesai. Total questions so far day by day questions are increasing. We will get the exact position only on 13th. So till today we were 1,800. So it will go up to 2,000. आम्ही ह्या सेशनान अबाउट 400 क्वेश्चन्स स्टार्ट आनी अनस्टार्ट, एक 4 प्रायवेट मेंबर बील आनी खूब रिजोल्युशनां गोंयचे आनी गोंयकारांच्या हिताची घाल्लीं आसात. काँग्रेस आनी BJP जॉयंट वेंचर खूब कडेन दिसूंक लागल्यात आनी हे जॉयंट वेंचरा खातीर आमकां फुडें न्याय मेळचो ना अशें जावचें न्ही अशें हांव मागतां. आमचे PWD कॉन्ट्रॅक्टर्स आहे तांकां बड्यांनी आजून देखून कांय ड्यूज फारीक केले ना तेंगेले आनी म्हाका दिसता पयर फाटी एकल्यान आपल्यागे जीव घेतलो आनी अशें भशेन जालां की गव्हर्मेंट आतां म्हणटा आपण हे ड्यूज फारीक केले ते ड्यूज फारीक केले, व्हडले व्हडले पार्टी गेले ड्यूज फारीक केले. हांव एकूच विचारतां की जेन्ना बारीक लोक सारके आमगेले नीज गोंयकार जावं बारीक लोक कॉन्ट्रॅक्टर आहाय तांगे पयशे फारीक करून नासतना कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटे PWD टेंडर्स म्हणटे सगळ्यांनी घेतले. अशें भशेन न्ही की काँग्रेसांगेले घेतले न्हय, सगळे पार्टीन घेतलेत. सो म्हजी रिक्वेस्ट की तेंगेले ड्यूज आहाय ते भायर रावले तांकां सांगले रोखडे कोतले म्हूण. हें परिवर्तन आनी कितें म्हूण सगळे ते इंजिनियरांकूय बाळ्यांक सस्पेंड करता आनी कितें करता फायनल तें जावना तेंगे नशीब बाळें बरो आहा. आनी म्हाका दिसता अशें भशेन गेले जाल्यार की गव्हर्मेंटागे आतां म्हाका दिसता देर इज सम ब्लड इन द हँड्स ऑफ द गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता की अशें भशेन की जावपा जायना आनी हे कॉन्ट्रॅक्टरांक गेले तेंगेलें बील क्लियर जावपा जाय. ते भायर बिलो आहाय ते भायर विचारपा देखून भिताय. आय थिंक जस्टीस शूड बी डन फॉर देम. हे गव्हर्मेंटान विसरूंक जायना जेन्ना डम्प्स काडले. डम्प्स म्हणल्यार कितें, जेन्ना डम्प्स आहा जावं मायनींग आहा आजून देखून कांय देंवना मायनिंगान जेन्ना डम्प्स करून सद्या पयलीं पिट्स आहाय ते एक्जिस्टींग पिट्स आहाय ते फील जावपा जाय. सेकेंड ते डम्प्सांचेर तीक फॉरेस्ट जालो आहा तरी आसतना कांय ना, कांय सारकें एनवायरमेंट काबार करूं सोदता म्हणून हांव म्हणना आमी मातानी बाबागे आयडियोलॉजी सोमती उडोवपाक सोदतात. आय डोंट नो. फाटलीं 7 वर्सां विरोधी बाकांचेर बसपी आतां सत्ताधारी बाकांचेर बसतले आनी तशेंच फाटलीं 7 वर्सां प्रश्नाची उत्तरां दिवपी आतां प्रश्न विचारतले. त्या खातीरूच बिरेस्तारा सावन सुरू जावपी 20 दिसांचें विधानसभा अधिवेशन खूबच इंट्रस्टींग जावपाचें आसा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. मायनिंग डंप सुबारपाक सरकारान बंदी घालची न्ही अशी विनवणी गोंयच्या बार्जवाल्यांच्या संघटनेन केल्या.
सध्या मीन निर्गत साप्प उणें जाल्ल्यान गोंयच्या बार्जवाल्यांचो धंदो बुडपाक आयला. निर्गत सुमार 50% देंवल्या म्हणपाचो दावो बार्जवाले करतात. निर्गत अशीच देंवत जाल्यार गोंयचे अर्थवेवस्थेचेर वायट परिणाम जातलो म्हणपाचो भंय बार्जवाले उक्तायतात. Basically, we called a press conference because the new government has taken over, and we are basically in distress. The barge owners are totally in distress. In 2010, 2011, the export had reached a peak of 54.5 million tons. Then on 27 September, the then government, had clamped down and stopped export of dumps. In 2001, we used to make about 123 trips and all that. And now, 11-12, after 10 years, our average trips have come down to 60. Because that time we had 127 barges. Now we have got 400 barges. Today, some of the politicians are making noise that dumps are, why should the dumps be cleared? Or some of the NGOs are making noise, why dumps should be cleared? Even the sections, Rule 64 of the mining laws, it says that you are allowed to export the dumps as long as you pay the royalty on it. So there is already a provision. So we do not know why the dumps export has been stopped. We tried to tell the government that the number of barges is increasing too large. Captain Ports introduces a circular, of course, in consultation with us. The earlier Chief Minister ensured that the circular was withdrawn. Mr. President and myself went and personally met our earlier Chief Minister and explained to him the circumstances why the circular was received. While he appreciated our this thing, he said he was helpless and nothing was done. Today, basically, there is no employment for our barges, and as I've said earlier, if this industry collapses, it is the mining industry that will collapse and it is the Goan economy that will collapse. We are also ready to cooperate with the government that if there is any illegal mining going on, illegal transportation going on, we are ready to cooperate on behalf of government on behalf of Goa Barge Owners Association, and whatever conditions they want to put or they want to streamline the export of iron ore, we will definitely cooperate with the government. If they introduce some system, some controls, some tracking devices or anything of that sort, I think all our members would fall in line with the government and will surely support the government. संकल्पना संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या नाट्यलेखन सर्तींत प्रियांका परबाक 10,000 रुपयाचें पयलें इनाम फावो जाला. कला अकादमीन जाल्ल्या सुवाळ्यात नामनेचो नाट्य कलाकार वसंत जोसलकरान जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. त्या वेळार संस्थेच्या कलाकारांचें एक नाटक जालें. नको कसा हा नको कसा अरे ते कुठे तू कुठे अशी उडवाड उडी चांगली नाही. काहीतरी शिकायचं होतंस त्यांच्याकडून. ते आता नाहीयेत. उडवा उडवी करू नकोस. ते परत आलेले हवेत का तुला? अरे माझ्या लेखी ते अजूनही जिवंत आहेत. त्यांचे कपडे, त्यांची काठी, अगदी ताडीचं सामान सुद्धा जपून ठेवलंय मी. फोटोला फूल घातल्याशिवाय तोंडात खास घालत नाही मी. अगदी जीवापाड प्रेम केलंय मी त्यांच्यावर. मी सुद्धा अजूनही करते. मी सुद्धा. खरंच पुढच्या जन्मी तुझं हे तोंड चुकून सुद्धा मला दाखवू नको. लवकर मेलात ते फार उपकार झाले. आयज सगळ्यांक वेळ दिवंक मेळना नाटका खातीर. पूण एक व्हडलो प्रॉब्लेम आसा की नव्यो स्क्रिप्ट्स ना. हो एक सद्या खूब व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. सो त्या खातीर आमी दुसऱ्या कडेन कित्याक पळोवचें, आमीच कित्याक स्टार्ट करचें न्हू असो एक विचार जालो आनी आमी संहिता नाट्यलेखन स्पर्धा जाहीर केली. नाटकाचें लेखन आनी ताचें सादरीकरण हाचो प्रवास कसो आसता, कितें कितें लक्षांत दवरप स्क्रिप्ट बरयता आसतना, हाजेर तो एक आमी प्रयत्न केल्लो. ताच्या उपरांत आमकां टोटल 9 स्क्रिप्ट्स येयल्यो. 9 स्क्रिप्ट्स आमचे कडेन पावल्यो, मराठी आनी कोंकणी दोनी मिक्स. ताचे जजींग म्हणजे परीक्षण केलें ते अविनाश च्यारी आनी साईश देशपांडे आणि दोघांनी मिळून त्यो स्क्रिप्टीचे परीक्षण केले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.